बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावांनो, माय मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या मिसा समारंभांत. आज हे मिसांत वांटो घेता आसतना रेजिना नॅझरेट हे आमचे भयणी पासून मागता हांव तिची गोची आज दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतात. तशेंच मागुया दमासान एस्ट्रोसियो तिसऱ्या वर्साचो उगडास. तांकां बापान सर्गीच्या वैभवांत आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाची बागिली करूंक मागतना आज वाडदीस समारंभात सिंथिया फेर्नांदीस, फ्रेजर रोड्रिगीस, युजेबियो मोंतेरो तांकां किरीत बापाची कुडी आत्म्याची भलायकी वालेंते सिबेरो सगल्यांचे सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडूंक मागतना वेडिंग एनिवर्सरी जेट्रूड एंड डॉरिस रेबेलो तांचे पासून मागुया तांच्या लग्नीक जिविताचे देवान आपलो आशिर्वाद घालो. आनी आमी हे मिसांत वांटो घेता ती भाग्योन जोआं बातिस्ताची देख जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ताचे भाशेन आमी बळवून जावंक स्वता निती खातीर आमी सदांच उबी रावंक आमकां गोठाय आनी बोल दिवून हे मिसांत कृपा मागुया. हांव पातकी सर्वोपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्योन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करून सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे देवा, तुजी चाकरी करूंक आमकां फावना आनी आमच्या गुन्यांवाक लागून आमी खोंतीन बोल्ल्या. तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोडवणाराच्या येण्यान आमची काळजां तुज्या संतोशान भर आनी फावो ते परी तुजीच चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. भुरग्यांक जोल्म दिवंक नाशिल्ल्या वाचत्या ओस्तोऱ्यांनो, कुशालकायेचे उल्हास सोडात. केन्नाच बालोनपणाची दूख भोगूंक नाशिल्ल्यानो कुशालकायेन आनी आनंदान मुरगोटात. कित्याक म्हणटा सर्वेस्पोर, सोडलोले बायलेचीं भुरगीं लग्न जालोले पोतुनीच्या भुरग्यावून चोडा. तुजो तोंबू रुंद कर, तुजे पड्डे सोदोल सोड. तुजीं दोरां वाडोय, तुज्यो दांडयो गोट कर. तूं उजव्यान आनी दाव्यान वाडटोली.
तुजें कुल हेरां राष्ट्रांक आपल्या ताब्यांत कोत्तोलें आनी सोडलेल्या शारांनी वचतोलें. भिवू नाका, तूं लोजेक सांपोडची नाय. कालीज गोट दवर, तूं दोल्लीरपणांत लोलची नाय. तूं तुज्या आंकवारपणाची लॉज विसोत्तली आनी तुज्या विधवेपणाच्या शिरापाचो उगडास काडची नाय. कित्याक तुजो रोचणार तुजो पोती जातलो. ताचें नांव दोलबाराचो सर्वेस्पोर, जो इस्रायलाचो पवित्र देव. तोच तुजो सर्वोडणार. ताका सगले प्रितुमेचो देव म्हणटात. एके कोंतीन दुखीन सांपडलोले सोडलोले पोतिनी भाशेन सर्वेस्पोरान तुका नव्यान आपयली. तुजो देव म्हणटा, कोण तरी आपल्या तरणाटपणाचे पोतिनेक सोडटा जायत. गोडीभर तुका हांव खरेंच विसरलों, पूण व्हडा मोगान तुका परतून वेंगेन घेतलो. क्रोधान बरोवन इतलो वेळ हांवें म्हजें मुखामोल तुका दाखयलोलें ना, पूण सासणीक मोगान हांवें तुजी काकलूत केली. तुजो सर्वोडणार सर्वेस्पोर म्हणटा, नुयेच्या दिसांनी केल्लें तशें हांव आतांय कोत्तलों. नुयेचीं उदकां नव्यान संवसारार बुट्टी हाडची नात म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो, तसोच आतांय घेतां. म्हजो राग तुजेर काडचो ना आनी तुका धमकावचो ना म्हूण हांव सोपूत घेतां. पर्वत नोपयत जायत, दोंगर हालोन येत, पूण म्हजो मोग तुका केन्नाच सांडचो ना आनी म्हजी शांतीची कबलात केन्नाच हालची ना. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, तुजी काकलूत कोत्ता तो. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब जातलो, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सगळीं म्हणुया, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. हांव तुका वाकांटां सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्वेस्पोरा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवतल्या मुदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्पोराच्या भोगतानो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किना भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीतभर तोगता. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्पोरा, म्हाका आयक, म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्पोरा. दुखांत रोडण्यांत काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्पोरा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब, आमी तुका वाकांटाव सर्वेस्पोरा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. उद्गार. सर्वेस्पोरा सोय, सर्वेस्पोरा सोय, सर्वेस्पोरा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्poora soy, सर्वेस्poora soy, सर्वेस्poora soy, soy, soy. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करात.
ताच्यो वाटो नीत करात आनी आख्खे मनशाकूल देवाचें तारण पळयतलें. Sorvesvoransoi, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. जुआवांचे निरोपी जेजूचो जबाब घेवन गेले उपरांत जेजू लोकांक जुआवां विशीं म्हणूंक लागलो, तुमी कितें म्हूण ओरोण्यांत पळोवन गेल्ल्यात? वाऱ्यान आलता तसली एक बेट ना, तर कितें म्हूण तुमी पळोवन गेल्ल्यात? नाजूक मोव आंगोस्त्रां न्हेसलेलो मनीस ना, व्हड मोळाचीं आंगोस्त्रां न्हेसतात आनी मौज मारतात ते राजवाड्यांनी असतात. तर तुमी कितें म्हूण पळोवन गेल्ल्यात? एक प्रवादी? वय, आनी तो प्रवाद्या परस व्हडतो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. ओ पळय, तुजे मुखार हांव म्हज्या दुताक धाडटां आनी तो तुजी वाट तुजे फुड्यान तयार करतलो. जाचे विशीं अशें बरयलेलें आसा तो वच. तुमकां आनीक एक सांगतां, बायलांक जल्मल्ल्या सगल्या भुरग्यां भितर स्नान जाताना जुआं परस व्हड कोण ना, तरी पूण देवाच्या राज्यांत सगल्यां परस ल्हान तो ताच्याहून व्हड. आनी आयकल्या उपरांत सगल्या लोकांन तशेंच 2 वसूलदारांनी जुआंचें स्नान घेवन देवाची मांदावळ मानून घेतली. पूण फारिजांव आनी धर्मशास्त्रांनी स्नान घेतलें ना देखून आपणा विशीं देवाची येवजण तांणी निर्फोळ केली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, एका इगोर्जेंत खंय एक 5 विगारान आपलो सेरमांव आपली प्रवचन तयार केलें. समाजांत आनी आपल्या गांवांत जें कितें चलता ताचेर तो निशेध मारतालो. आनीक ते सकाळीं तो आल्ताराचेर चडलो तेन्ना he saw in his parish the King of England. हे चर्च ऑफ इंग्लंड जावची आदली खबरी. राजा कातोल म्हणटूच मिसाक आयिल्लो आनी ताचे इगोर्जेंत आयिल्लो मिसाक. म्हणटूच तो भियेलो, हांव कितें सेरमांव सांगता तो राजाक मारूंक पडटलो, मार जातलो ताका, रागार जातलो तो म्हजे. अशी ताची मनान चिंतना आयली, I better change my homily, I better change my sermon. ताका लागतलो तो. त्याच वेळार ताच्या मनांत आनी ताच्या अंतस्करणाचो ताळो ताका सादलो. राजा आसूं ना आसूं भियेनाका, हांगा राजांचो राजा आसा, हांगा राजांचो राजा आसा. जें कितें तुवें उलोवंक आनी संदेश दिवंक येवजिला तो दी. भयणी भावांनो, जेजू आज आमच्या दोळ्या मुखार बागेवन जुआंव बातिस्ताक दवरता. आमी काल शुभ वर्तमान आयकल्लें जाल्यार आनी वाचलेलें जाल्यार आमी पळयता जुआंव बातिस्त बोणकुणींत आसतना आपल्या शिसांक धाडटा. तो खबर आयकतालो जेजूची, जायत्यो मिलाग्री करता. पूण मनीस कसो, ताका खात्री जाय आसली, होच तो वो आमांनी कोणाक रावचें.
आनी जेजू कितें करता ताका सांगीन हांवूच तो म्हूण ताचे दोगा शिसांक सांगता वचून जिवांक सांगात तुमी कितें पळयतात तुमी कितें देखतात तें वचून ताका सांगात कितें घडटालें तोंटी बरी जाताली मोनी बेरी बरी जाताली कोडकार नितळ जाताले दीज वर मेसियानीक टायम्स वचात आनी जुवांक सांगात आनी ते गेले म्हणटच जुवांचे निरोपी जेजूचो जबाब घेवन गेले उपरांत जेजू जुवां विशीं म्हणटा तुमी कितें पळोवंक गेल्लेत अरोण्यात लोकांक म्हणटा कितें पळोवंक गेल्ले तुमी एक वाऱ्यान हालता तसली बोडी कितें पळोवंक गेल्ले तुमी नाजूक आंगोश्टान न्हेसलेलो मनीस कितें पळोवंक गेल्ले तुमी एक प्रवादी जेजू म्हणटा प्रवादी म्हणून व्हडलो बागेवन जुवां बातिस्ट बाबा मळिनो कितें करतालो बोडान लोकांक आपयतालो पातकांचे बोगसणे मागूंक टू रिपेंट ऑफ देयर सिन्स आनी देखून तो म्हणटालो हांव बाप्तिस्म दितां हांव स्नान दितां तो उदकान दितां प्राचिताचो स्नान दितां पूण म्हजे उपरांत एकलो येता तो तुमकां उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो सो ही वॉज प्रिपेरींग द पीपल बट ही वॉज फर्म in his message to repent. सर्वेस्पराची वाटो तयार करात ताचो रस्तो नीट करात जुवांचो संदेश ही वॉज बोल्ड भिवंक ना तो कोणाक आमकां आयच्या दिसा मेवता धर्मशास्त्री फारिजेवांनी तें स्नान घेतलें ना बट ही वॉज अनकॉम्प्रोमायझींग हेरोद पातशाक पर्यंत तो भियेलो ना हेरोद पातशाय ताका बणकुणीन जीव काडटलो आसलो ताचो बट ही वॉज अनकॉम्प्रोमायझींग कितें सांगपाचें आसा हेरोद पातशाक सांगून गेलो ही वॉज अनएस्युमींग ओगीच ताच्या वाणाच्यो वाद्यो पुरान म्हाका सोडूंक फावना ही वॉज सो हंबल व्हडलो बोबाड केलो ना सादेपणान आपल्याक दिल्लो वावर भाव-भयणीनो बागेवन जुवां बातिस्तान केलो आयज आनी आतां आमकां जेन्ना जेजूच्या जल्माची वाट आमी पळयता आमचें कितें एज क्रिश्चियन्स आर वी एबल टू बेर विटनेस टू क्रायस्ट इन टुडेज सेक्युलरायज मेटेरियलिस्टीक इंडिविज्युअलिस्टीक वर्ल्ड हो संवसार सगलो कितले कितले तरेनी आमी वाटलेलो पळयता आयची पेपरां तुमी वाचात आतां आमचे इलेक्शन आसतलीं वाचात पेपरां कितें आमकां वाचूंक मेळटा आमकां परतून जिखून येवंक जाय आमकां उडयो मारूंक जाय हांगा सान ते पार्टीन जायतें कितें चलता कोण तरी ताळो उखलतलो ओल्ड गोवा फाल्यां आमी आमची फिरगो सत्याग्रहाक येतले आनी वचूंक जाय निशेध मारूंक थंय एक घर येयलां आनी त्या घराक परमिशन दिलें आनी तितली रॉंग इल्लिगल कोणाक तरी फावर करपाक ही परमिशन दिल्यान आनी तें जालें आतां ground+1 आनी आतां आख्खो संवसार आनी आमचे गोंयचे सेव ओल्ड गोवा बोवाड मारतात ते मोडूंक जाय आनी ते मोडूंकूच जाय ताचे भायर ओल्ड गोवा आनी खंय 50 धाकटुल्यो होमटी आहात तांकां हावज नंबर दिल्यात आनी 50 धाकट्यो होमटी आहात सरभोंवते तांकां हावज नंबर दिले खंय ते मागीर रेनोवेशन
रिकन्स्ट्रक्शन कितें तरी एप्लिकेशन करतले आनी तुवें आनी कितलीं बिल्डिंगां येतली. आनी हे परिस्थितीचेर बाबा भयणीनो जॉन बातिस्ता भाशेन ताळो उखलूंक आनी ताचे भाशेन बोळवून जावंक आयच्या समाजांत आमकां एक एकल्याक हुस्को जाता. आमी भियेता आमी आनी ते बानगडीन कित्याक पडून अशें आमचें मन जाता. पूण आज भाग्यून जॉन बातिस्ता कडल्यान शिकुया. Jesus shows John the Baptist as firm, as bold, as non-compromising, as non-assuming personality. भियोंक ना तो मन ना करून भियोंक ना. तो जाणा आसलो आपल्याक बोणकुडीन घातला हेरोद पातशायन. कित्याक हेरोदीक तो म्हणटालो तुज्या भावा फिलिपाचे बायले घेवन तूं रावता तें सारकें न्हय. आनी ती ताजेर चाडवून ताका बोणकुडीन घाल्लो. एंड ही न्यू दॅट ही वूड फेस डेथ. ताका मरूंक पडलें पूण तो भियेलो ना. देखून बाबा म्हणिनो जेजू भाग्यून जॉन बातिस्ता विशीं म्हणटा तुमी कितें पळोवंक गेल्लीं. व्हडा मोलाची आंगोस्त्रां न्हेसता आनी मौज मारता तोहलो मनीस कितें पळोवंक गेल्लीं तुमी. एक प्रवादी पूण प्रवाद्या मदलो श्रेश्ठ प्रवादी. ताचे असलो प्रवादीसूय मनीस जल्मूंक ना. For us, John the Baptist, as we prepare ourselves for Christmas, आमकां एक देख एक नमुणो जेजू दवरता आमच्या दोळ्या मुखार. ताचे भाशेन आमी बोडवून जावं, ताचे भाशेन दिरादीक जावं, ताचे भाशेन अनकॉम्प्रोमायजींग जावं, ताचे भाशेन खालतीकायेन देवाचो संदेश आमी पोरगुटूं. हीच कृपा हे मिसा बेटीन आमकां सगल्यांक मागून घेवया. बिटोने वेलार आमी गायन गावया तुकाच बापा C38 पेज 44. C38 पेज 44. Tukas papa sormoje vida tuka ekane Tukas bogda sormoje tujem se gorkashele Moje aghe moje baine svikar kora da koshe Tuzo moj Gorgon koru, shukobo, sogyang dilu. Tukas papa, sol moje, ita tuka ekane. Tukas mokta, sol moje, tuže se korkashene. भयणी भावनो आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्गीचे बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पाव शिकोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया. वैवश आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो.
तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच फावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेतांव ते तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून सगळें दुदां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 गॉडचो सर्वेस्पर्तो स्वर्ग आनी संवसार व्हरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सयसर सर्वेस्पराचें नांवीं येता ताका सय उत्सर्गीन तुका सयसर. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात म्हजे रगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन ह्या मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिचो पती भाग्यून जुजे भाग्यवन धर्मृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक देवाचें राज मोगाचें नितीचें प्रमाणीकपणाचें स्वताचें आमचे मदें दिश्टी पडूं आनी हे राज्याचे आमी बळवंत फुडारी जावं परगटणार जावं आमकां गोठाय आनी बोल दिमून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक मोग दिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां खावनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतूतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी.
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटोय आनी स्वर्गाखंडांतली वाटाय Kityakra sorki potvian kumoima tuji sasnoja sasna. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक Amen. जिवन जेजूची शांती सदांका तुमचे सवे आसूं Tumche saveyasu. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककृत देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी वस्तू जेजू आज भाग्यून जिवा बत्तिस्ताक वाखणटा तो बोळवंत परगटणार देवाच्या उतराचो जालो एक उत्तम प्रवादी आमकांय जेजू आपल्या जेवणान पोसता जिवा बत्तिस्ता भशेन आमी जावं काळजीदार बोळवंत भियेनासतना आमचो ताळो उखलपी हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका बळायकी मेळटली कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया तुका आमची गरज D40 571 D43 पेज 71 Amen.
प्रार्थूया. देवा आमचे बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आज आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदांच तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फूड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, फाल्यांतान आमची लागशिल्ली तयारी सुरू जाता जेजूच्या जल्माचे परबेक. फाल्यांच्यान केरीत मागणी, केरीत वाचपान देवाचें उतर आमी आयकतले तयार करूंक आमकां ह्या जेजूच्या जल्माचे परबेक. भक्तीपणी जाता जाल्यार चुकयनासतना हे उरिल्ले दीस मिसांत वांटो घेवया. आनीक आदले इस्रायल पोरचे भाशेन रोरा ते चेरी देसू पेरत न्हू बेसप्लू अंत युस्तूम ही उतरां आमी आमची करुया. उक्तो जाव जमीन आनी नितीवंताक आमचे मदीं धाड. हो जेजू आमचे मदीं येता शांती घेवन, संतोश घेवन तो आपणावया. मागुया आमचे भाव भयणी जायतीं UK आसात. UKक कोरोना व्हायरस पिडा फुडें गेल्या. कालच्या दिसाकूच 70 आनीक 8,610 जाणांक ही पिडा मेळ्ळ्या. हॉस्पिटलां पोत्तून भरूंक लागल्यात. म्हणटच थंय सगल्यांकूच भिरांत लागल्या. मागुया तांचे पासत आनी आमचेय पासत आमी सुरक्षीत आसूंक मागुया देवाची कृपा. फाल्यां आमी ओल्ड गोवा वेतल्या सत्याग्रह आमकां हो दीस दिल्लो आसा. थोडो वेळ तरी आमी आमचें आजीरपण दाखोवया. सकाळीं 9 ते सांजे 5 पर्यंत थंय लोक आसतलो. आमी जाता जाल्यार वेळ काडून हे सत्याग्रहाचे बसप आसता सांत कायतानाचे इगोर्जे फुडल्यान, जंय आमचो फादर फॅलिक्स लोबो स्टॉल घालतालो थंय माटोव घातलेलो आसा. ते माटोवान थोडो वेळ आमच्यांनी मागड्यान सारूं येता आनीक सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण मागूं येता. शेनवारा दिसाक बागयोन फ्रांसीस शावेराची परब केरांत. पयले मीस 7:30, दुसरे मीस फेस्ताचे 9:30. हे फेस्ताचे मिसाक फादर रोमियो गुदीन, डायरेक्टर ऑफ कॅथेकेटिकल सेंटर ओल्ड गोवा, तो हाजीर आसतलो. देवाचें उतर तो आमकां पुरगुटलो. आनी सांजे 7:30 वरांचेर कोंकणी तियात्र PA म्हूण PA आमी सगल्यांनी वांटो घेवचो. आनी तुमी सगल्यांनी वांटो घेतलेलो आमकां जाय. हांगाच तो म्हणटच आमची भाव भयणां केरांतलीं तांचे सांगता आमी खुशाल जावया तांचे परबेन. आनी आमी सांजे 7:30 ह्या तियात्रांत वांटो घेवया. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या भाशेन बोडवून जावं, जिवां बातिस्ता भाशेन भियेन आसतना देवाच्या उतराचे गोवाय जावंक तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन गावया. बालका तूं ये, G3 page 98. G3 page 98.